आयज 3 दीस जालेले आसा मनसून बॅनाचो वायलेशन कंटिन्यूस जालोलो आसा. आयज 1 जून अप टू 31 जुलय हो मनसून बॅन ह्या फिशरीज डिपार्टमेंटान काडलेलो आसा. आतां फूल वेस्ट कोस्ट जो आसा तो मनसून बॅन पाडटा. आतां गोंयान जो आसा हो हांकां बॅन लागना. हांव म्हणटा ह्या फिशरीज डिपार्टमेंटान आयज 24 तारखेर ऑर्डर काडलेलो की बॅन आसा म्हणून. आतां हेंच्यांनी हे बॅन पाडपा खातीर कितें केलेलें आसा? आयज कुटमण जेटी गेल्यार लोक भायर वयता नुस्तें मारपाक, वास्को गेल्यार भायर वयता मारपाक. हें कितें जालेलें आसा? हो डिपार्टमेंट जो आसा कोणा खातीर आहा? हो फिशरमॅनाक आसा या कोणा खातीर आहा? आयज एकूय कायदो जो आसा तेंचो खूद ऑर्डर जो डिस्ट्रक्टीव गियर्स पळय यूज करपाचो आयज मनसून बॅन पिरियड टायमाचेरय घालपाक लागले. म्हणून आयज डिपार्टमेंटाचो हेड आसा काय ना हें आमकां आयज विचारपाची गरज आहा सरकाराक. आनी हांव मागतां आमचो निलकंठ जो फिशरीज मिनिस्टर आसा तेणें ताबडतोब हेचेर लक्ष घेवचें. तुमी मनसून बॅनी पाडना जाल्यार आयज आनी नुस्तें आनी गोंयकारांक मेवतलें खंय? आयज नुस्त्याचें जें पॉप्युलेशन आहा तें देंवत आहा आनी मनसून बॅन जो आसा हो स्पॉनिंग पिरियड आसा जो नुस्तें जल्म दिता. आनी ह्या टायमाचेरूय आमकां नुस्तें मारता जाल्यार आमी गोंयकारांक नुस्तें आनी नुस्तेंकारांक नुस्तें मारपाक खंय मेवतलें? हे सरकारान हेजेर लक्ष घेवचें. आनी जे पळय भायर गेलेले आसा मनसून बॅन वायलेट करता तांकां स्ट्रिक्ट कारवाय आनी ताबडतोब तेंचो जे बोटयो जे आसा ते सीज करचे म्हणून हांव गोंयच्या सरकाराक रिक्वेस्ट करता.